श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं यूथ ऑफ GSBचे पूर्व वीक्षकांकೈ मिगेले हृत्पूर्वक नमन. आयचे टॉपिक जावन आसा मेडिटेशन ध्यान. मेडिटेशन ध्यान जनरली सांगता म्हणजे डायविंग डीप विदिन अवर सेल्स. आमगेले एक्झिस्टन्स खंय, आमगे सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस खंय, आमगे स्पिरिच्युअल हार्ट खंय म्हूण सोदून हू एम आय इन रियल हे सोदून वचाक आमी ध्यान मेडिटेशन म्हूण सांगताची. आतां जनरली कामनेस खातीर, कॉन्सन्ट्रेशना खातीर, एंग्जायटी हे पळय डिप्रेशन हाका समेत कामिंग द मायंड ऑल्सो आमी मेडिटेशन यूज करताची. जनरली जावन हे टर्म यूज करताची. बट इन डीपर सेन्स इट मिन्स आमगे ते सेल्फ रियलायझेशनाचे ते पातान तूं एक वाट ते वचूका जाल्लेले एक 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 रोड मॅप म्हूण सांगून आमी सांगू येता. सो मेडिटेशनान तूं श्री रामकृष्ण सांगताची डायव डीप विदीन युअर सेल्फ. वयर वयरी सर्फेसान तुमी फ्लोट केल्यार कसं मेळना. वेन यू dive deep within yourself, then only you can find the gems. So what कंचे कस सामको ऑब्स्ट्रक्शन आता मेडिटेशन कोरका ध्यान कोरका प्रत्येकल्याल मनान तुवेस्ता प्रत्येकल्यांक गोत्त आसता. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट्स व्हेरी सूदिंग, व्हेरी क्लिनिंग, व्हेरी प्युरिफाईंग म्हणून प्रत्येकल्यांक गोत्त आसता. बट कस ऑब्स्ट्रक्शन कसं आसता वच्चाक इवन टू स्टार्ट डायविंग विदीन. एक इम्पॉर्टंट कसं म्हणल्यार द वर्ल्ड अराउंड अस आमी मस्त डिपेंड जावन आसताची एक्सटर्नल वर्ल्डाक मस्त वॅल्यू दिताची. इवन दो वी नो आमगेले हे लायफ हे वर्ल्डांत एक सान पिरियडा खातीर मात्र हे बॉडीची आमकां हात सोडून वता, आमगेले इंटलेक्ट आमकां हात सोडून वता आनी आमी कोणाकीची आमी कशी डिपेंड जावचे जाता. कोणी हे जगतान तो शाश्वत न्ही. सो डिपेंडन्स ऑन पीपल वी शूड नॉट हॅव. सो हे एक हॉड ऑब्स्ट्रक्शन आमकां इवन जस्ट स्टार्ट करच्याक समेत मेडिटेशन जो स्पिरिच्युअल लायफ स्टार्ट करच्याकच हे एक हॉड ऑब्स्ट्रक्शन जावन आसा. कोणी कसं म्हणल्यार डिपेंडन्स, डिमांड्स, अटॅचमेंट, एवर्शन, लायक्स डिसलायक्स जगता ओटू हे पुराय एक रिजन जावन आसता स्पिरिच्युअल लायफ स्टार्ट करनाशे रबूक. अनेक आमगेले हे बॉडी एक इम्पॉर्टंट आमी अंडरस्टँड कोरका हे पंचभूतान केल्लेली बॉडी जाका षड्विक विकार अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यते. सो अशी हे म्हणल्यार जाता आसता वाडता ते परिवर्तन जाता ताजे नंतर ते हे जाता वीक जाता लास्ट ते मातयेंतू वापस वता. हे बॉडी म्हळ्यार तितलेची. सो हे बॉडी आमी हे करता जाल्यार डिसयूज, मिसयूज, ओवर यूज हे जायनाशी. हे बॉडी हे तीन जायनाशी आमी पळोवन घेवका. म्हळ्यार प्रॉपर हे कितले चंद कोन्न म्हळ्यार आमकां इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रुमेंट. हे एकच आमगेले फ्रेंड, हे एकच आमगेले आसूचे. आमगेले ते गोल रीच जावच्याक आमी ते इमॉर्टॅलिटी एक्सपिरियन्स करूंक आमकां आसूचे बॉडी मात्र आनी कसं ना आमगे लागी. सो हे आमगेले बेस्ट फ्रेंड एंड वन एंड ओनली फ्रेंड. सो वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दीस बॉडी. ते चंद कोन्न दवरका ताका कसं जावका जाल्लेले फूड की एक्सरसाइज की हे ते पुरो दिवन हे चंद कोन्न दवरचे आमगेले ड्युटी हे बॉडी चंद कोन्न दवरचे. सो हे एक अनेक आमगेले इगो. सो इगो आमी केन्नाय सर्विसांत एक हंबल जावन आसला मात्र आमकां मेडिटेशना वचचें जाता. एक आमी सुवेन सूत घालता जाल्यार एक थ्रेड समेत भायर आसता म्हण जाल्यार भितर ते सुता भितर सुवे भितर ते होलांचो सूत घालूं जायना आमकां. सो वी आर पार्ट ऑफ द होल. एकल्या वयर समेत आमकां कसनेची द्वेष जेवो कोप जेवो आसा म्हण जाल्यार आमकां डेफिनेटली आमकां मेडिटेशना प्रवेश करूं जायना. बिकॉज द मेन थिंग द सगळे जगत इट इज मॅनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी. देव सोडल्यार हे जगतान कसं ना. सो हे तीन आमकां अवेरनस हे तीन आसका स्पिरिच्युअल लायफ स्टार्ट कोरका जाल्यार. सो एक पट्टी मेडिटेशन स्टार्ट करतरी, एक पट्टी आमी डिसायड करतरी आमी ध्यान करका, आमी मेडिटेशन कोरका म्हण सांगून एक पट्टी स्टार्ट केल्ले नंतर
आमकां तांतू भितर वतन समेत आमकां मस्त ऑब्स्ट्रक्शन येता. तांतू एक कसा म्हणल्यार निद्रा. एकदम मिनिट वी डिसायड एक पटी ते मनाचे वृत्ती ते केन्ना स्लो जाता की ते उणी जाता की द फर्स्ट थिंग इज वी गो टू स्लीप. ते टेंडन्सी त्या मनाचे वृत्ती उणी जाले कुडले निद्या वचे हे मनाचे एक टेंडन्सी ताजे नेचर. सो आमी मेडिटेशना बसतना मस्त जणांक कंप्लेन करचे कसं म्हणल्यार आमकां न्हीद येता म्हूण सांगून. जाल्यार एक कोणाकी एक प्रितीचे कोणकी येता आसा, कोणाकी मेळू वता आसची, कोणकी आमगेले हॉस्पिटला आसा प्रितीचे आमकां न्हीद येता तेन्ना. म्हणजे मेन थिंग इज दॅट द लव which we should be having towards our own inner self. देव म्हणल्यार कोण आमगेलो ओन अंतर्यामी. सो ते एक इंट्रस्ट एक आसता पक्कने इवन आफ्टर दॅट रेस्ट घेवनूच मेडिटेशन स्टार्ट कोरता जाल्यार फर्स्ट रेस्ट घेवनूच न्हीद जातरीच आमी मेडिटेशना बसका सो दॅट आमकां न्हीद आमकां येना. इन केस इवन आफ्टर दॅट न्हीद येता म्हण जाल्यार बेस्ट थिंग देवाल कुडा बसून देवाल फोटो पळोवन बसचे. ते एक बेस्ट वे ऑफ डुईंग मेडिटेशन. न्हीद आयले म्हण जाल्यार आनी अनेक आमगेले कसं म्हळ्यार कशाय स्टेट ऑफ मायंड मन एक नमने चिकला उद्दाशी बॉटम दिसना आमकां चिकल चिकोल 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 जावन आसचे. ते कसं म्हळ्यार मेन रिजन प्रत्येकल्या लायफान तो कोणी नतला कोणी एकले ತೊಂದರೆ दितला आसूनू आसतांची. कोणी नतला कोणी एकले बेजार दितले, कोणी नतला कोणी एक हर्ट करतले आमगे लायफान आसूनू आसता. ते नेचरान दवरला आमकां एवोल्युशना खातीर. इट इज रिक्वायर्ड फॉर अवर एवोल्युशन. सो ताजे खातीर ते नेचरान दवरला. सो ते आमकां प्रिक करता आसता. करेक्ट मेडिटेशना बसतना तशें म्हणलें अशें म्हणलें हें जाल्लें तें जाल्लें हे प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशना कोणाली डिमांड्स कोणाला कसं एक्सपेक्ट करचें कोणाकी कसं न्ही दिवचें जायना आमगे जगतांतू. सो हे पुरा येता आमगेले मनांतू मेडिटेशनाक बसतना करेक्ट जावन कसं बरले टायमार ಏನಂತೇಳಿ ते पूरे मेडिटेशन केन्ना मन आमी खाली वृत्ती सायलेंट जाता आसकी तेन्ना हे पुरा येवच्याक स्टार्ट जाता. तेन्ना आमी विवेक यूज करून आत्ता नाही चेडा आत्ता येऊ नका आत्ता नाही आत्ता 10 मिनिट्स ये मिगेल खातीर मात्र 10 to 15 मिनिट्स हे मिगेल खातीर मात्र हंगे येऊ नका म्हूण सांगून आमी आमकां ऑटो सजेशन्स दिवका जाता. हे कशाय म्हूण सांगून म्हणटाची हे वृत्तीक हे मनाचे एक स्टेटाक अनेक आमगेले क्षिप्त स्टेट म्हळ्यार वेव कंटिन्युअस वेव बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन आमी म्हळ्यार मेन आमी जजमेंटल जावचे. प्रत्येक कसं आमगे लायफा येता की इमिडिएटली आमी जज करताची हे वायट हे चांग हे म्हाका अगत्य हे म्हाका अगत्य ना. प्रत्येक येवचे आमी जज करता आसताची. दीस नेचर ऑफ आवर्स वी हॅव टू स्टॉप. कोणाके पळयल्यार जज करचे, कसले टीव्ही पळयल्यार जज करचे. आमकां हेल्प करूं जाता कोणाकय आमी हेल्प कोरका. हेल्प करूं जायना हांवें प्रे कोरता म्हळ्यार वी कांट बी इंडिफरंट. वी कांट बी आतां इनवॉल्व जावचे ना. म्हाका नथींग टू डू विथ दीस वर्ल्ड म्हूण सांगूं जायना बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सोसायटी वी आर पार्ट ऑफ द होल. तशें म्हणटना आमकां आमगे रेस्पॉन्सिबिलिटी आसून अशें जगताचे हेल्प करूं जातवे करचे ना नतल्यार प्रे करचे तांगेले खातीर. सो हे एक क्षिप्त स्टेट ऑफ मायंड कशाय जाल्ले क्षिप्त जाल्ले निद्रा जाल्ले अनेक मूड स्टेट ऑफ मायंड आमी मेडिटेशना बसताची आनी अशी म्हळ्यार कसली एक्टिविटी ना आयस ब्लॉकशी. सो हांगा आमी ऑटो सजेशन दिवका उठ्ठा 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 म्हूण सांगून आमी आमगेल्या मायंडाक ऑटो सजेशन म्हळ्यार एक पटी वृत्ती जाले कुडले ते एक नंबर आयदर निद्रे वच्चे एक मूड स्टेटा वच्चे म्हळ्यार एक आयस ब्लॉक जावन म्हळ्यार बसचे. सो हाकाय आमी ऑटो सजेशन पळय लायफ इज व्हेरी शॉर्ट. एक मंत्र बेस्ट म्हळ्यार एक मंत्र घेवन आमी केले म्हण जाल्यार सो हे एवॉयड करूं जाता मोडा स्टेट. म्हळ्यार तांतू तज्जपतदर्थ भावना म्हूण सांगून सांगतांची पतंजली मुनी. म्हळ्यार जप करतना ताजे अर्थ आनी ताजे भाव ते सरेंडरशीप ते भाव आतां ते एक जपाक आमकां दिलेले एक बीज मंत्राक जेवो आमकां दिलेले ते देवाले नांवाक जेवो आमगेले गुरून दिलेले ते जपाचे ते ताका एक मिनींग आसता. ते मिनींग घेवन केले म्हण जाल्यार आमकां हे निद्रा स्टेट आनी मूड स्टेट हे दोनी आमकां एवॉयड करूं जाता. सो दीस आर द फ्यू थिंग्स आमकां ऑब्स्ट्रक्ट करचे हाका वचाक मेडिटेशनाक जेवो ध्यानाक वचाक. सो आज हांव सांगचें जाल्यार एक सिंपल जावन एक ओंकार चे एक वेदांतीक हाजेर एक मेथडार एक सांगून दिता. मस्त रितीर शाक्ता फिलॉसॉफी केल्यार चक्रा मेडिटेशन म्हूण म्हणटाची मूलाधार स्वादिष्टान हे करून मणिपूर अनाहत
विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार अशी चक्र घेऊन चक्र मेडिटेशन करतांची कुंडलिनी अवेकनिंग कोरनो वेदांतिक मेथड तुची अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये एकक कोश पार कोरन वचुनो भितर वचुनो कडेरी एक्सपेन्शन वच्चे हेवय एक मेथड आसा. पतंजली मुनीले यम नियम ये समेत प्राणायाम आसन प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी हे राजयोग अंतू ये सांगून ये काइंड ऑफ मेडिटेशन इज वी कैन म्हळ्यार ये पुरा लायफांतू एक म्हळ्यार आमी पुरा एक्सपिरियन्स कोरयेत एक म्हळ्यार टाइम जावका आनी एक पूजे थ्रू पूजा ऑल्सो वी कैन मेडिटेट फर्स्ट स्टार्टिंग आरी आचमन घेवनूची आचमन 3 पटी आचमन करतानाची स्थूल सूक्ष्म कारण जावन तुरिया स्टेटा वच्चे ते तिट्टे भक्तीचे पराकाष्ठारी एक आचमन अंतूची समाधी वच्चाक जाता. सो इवन पूजे समेत कुंडलिनी अवेकनिंग कोरचे तेवे आमी खंय हांगा ते वचूका म्हणना पूजे मंत्रांतूची कुंडलिनी अवेकनिंग करचे मंत्र समेत भूत शिंगाटाचर सुषुम्नापतेन जीवशवम परमशिवपदे योजयामि स्वाहा म्हणून यम लिंग शरीरम शोषे शोषे स्वाहारम संकोच शरीरम दह दह स्वाहा परमशिव सुषुम्नापतेन मूल शिंगाट मुल्ल सोल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सोहम हंस स्वाहा म्हणून ऑलरेडी आमगेले खंयचे प्रत्येक आमगेले संस्कृतींतू आमगेले पद्धतींतू प्रत्येक आमी विंगड खंय सोदून वचूका म्हणून आमगेले पद्धतींतू पुरायच. सो आयचे अंतू एक सिंपल जावन एक वेदांतीक एक ओंकारा वयरी मेडिटेशन हांव सांगून दिता. एक सिंपल जावन कोणा जाल्यार फोकस कॉन्सन्ट्रेशन रिलॅक्सेशनाक तरी भारी सिंपल जावन आसा हे ओंकारा वयर आशिल्ले हे मेडिटेशन. तांतू फर्स्ट आमगेले ओंकार म्हळ्यार अ ओ म हे 3 हंतू भितरी आमगे सगळे लायफाचे एक्सपिरियन्स कसो आसकी आमगेले एक्झिस्टन्स कसो आसकी हांतू येवन सोडता. फर्स्ट म्हूण सांगेल तेन्ना हे मिनींग थोडे जावका जाता कसला म्हळ्यार हे ओंकारा वयर मेडिटेशन करतना मिनींग आमकां कळ्ळ्यार मात्र ताजे वयर आमकां फोकस करूं जाता. सो फर्स्टाचे म्हूण सांगून म्हळ्यार तेन्ना आमगेले हे वेकिंग स्टेट आनी द वेकर आई आव म्हूण सांग कसं म्हणटा की आई आनी आमगेले हे जाग्रत हे स्टेट आमी कसं पळयता हे जाग्रत आमगे रिलेशनशीप आमगेले पुराय हे कसं आसा की पुराय हे जाग्रत स्टेट हे वेकर आनी वेकिंग स्टेट ऊ म्हळ्यार तेन्ना आमगे ड्रीम स्टेट ड्रीमर आनी ड्रीम स्टेट ऊ म्हळ्यार तेन्ना म्हळ्यार तेन्ना म्हळ्यार तेन्ना ओ माच म्हळ्यार तेन्ना आमगेले डीप स्लीप अंत आमकां कसनय गोतना एक अज्ञानाची वृत्ती मात्र आसा शून्य सब्जेक्ट येना ऑब्जेक्ट येना. सो असले म्हळ्यार आस लीन जावन आसा. सो हे 3 प्लस चारीचे स्टेट तुरिया स्टेट म्हूण कशें म्हणटांची 4th स्टेट द अवेरनेस खंयच्यांतू खंयचे प्रिंसिपलांतू खंयचे सत्यांतू खंयचे एब्सोल्यूट एक्झिस्टन्सांतू हे जाग्रत स्वप्न सुषुप्ती अवस्था येता वता हक्का हे आतां एक्चुअली ओंकार म्हळ्यार. सो हे एक अवेरनेस हे प्युअर कॉन्शियसनेस म्हणून आमी कसं म्हणटा की सत्यम शिवम सुंदरम म्हणून सांगून आमी कसं म्हणटा की हे अवेरनेस हे आतां एक्चुअली ओंकार हे आतां एक्चुअली ओंकाराचे मिनींग हे हंतू हे अवेरनेसा भितरी हे स्टिलनेसा भितरी हे सायलेन्सा भितरी हे एब्सोल्यूट एक्झिस्टन्स इमॉर्टॅलिटी हाजे वयर जाग्रत स्वप्न सुषुप्ती एक जस्ट वेवशी जावन येता वता अशें जाता आसता. हे एक आमकां इतलें आमकां मिनींग आमकां गोत्त आसता ओ म हाजी मिनींग आमगे जस्ट कांय कॉम्प्लिकेटेड न्हय आमगे लायफाचे 3 स्टेट जाग्रत स्वप्न सुषुप्ती आमी केन्ना एक्सपिरियन्स करचेच हे पळय हेचे 3 आमकां ओंकार म्हळ्यार हेचे ओंकारांत आमगेले फुल्ल लायफ आयले. सो आनीक आमी केन्ना वता की ते मेडिटेशना बसच्याक मेन कसं जावका म्हळ्यार एक काम प्लेस जावका खंयचे एक आमगेले एक प्लेस आमी सिलेक्ट करता आमगेले घरांतू खंयचेय जाता तो खंयचे ते जाग्यांतू मेडिटेशना म्हणूची ते जागो सिलेक्ट करता विच इज काम एंड क्लीन तो टू मच कसं आपलं क्लटर ना अशी मस्त एक क्लीन आशिल्ले एक जागो प्लस आमगे थंय खंयचे सावंड जावं तितले मोबायलाक बिलकुल मोबायल आसचेना जे इवन सायलेंट मोडार घालून समेत मोबायल आसचेना जे मोबायलाचे ते वायब्रेशन आसचेना जे मोबायल खंडित दूर दवरता.
सो केन्ना आमी ते देवा कुडान जेव्हा आमी खंय मेडिटेशन करतांचे थंय एंट्री जातना आमी उडक आसता व्हरता जाल्यार एक विशय कसो म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट कशें आमी देवस्थाना वतना आमी चप्पल भायर दवरून वतांची की तशी म्हगेले खंयचेय रिलेशनशीप जेवो म्हगेले कसले फायनान्शियल रिलेशनशीप फिजिकल खंयचेय इश्यूज तांत भितर येवचना हांव थंय वतना इवन हांव दादलो बायलो नांव हें तें कलर बॉडी हें खंयचेय येवचना म्हगेले हांव म्हळ्यार ते अवेरनेस मात्र घेवन वता आसा ते मेडिटेशन रुमान कसं आफ्टर ऑल 24 hours जस्ट 15 minutes खातीर आमी हें पुरो विसोरया कंप्लीट कसनी आसूं ते प्रॉब्लम कसं प्रॉब्लम असल्यार समेत ते पुराय विसरून हे 15 minutes आय एम गिवींग फॉर माय सेल्फ हे 15 minutes दिसाक आयदर तुमी 15 minutes सकाळी 15 minutes सांजे कोर करता करता नातल्यार एटलिस्ट मिनिमम 15 minutes आमी ते जाग्यार वतना हे पुरा विसरून खाली आतां ओंकार सांगला ते बरी ते अवेरनेस मात्र घेवन हांव म्हळ्यार ते अवेरनेस मात्र घेवन आमी ते रुमा वचूका खंयचे जाग्यार आमी बसता की थंय वचून तरी फर्स्ट आमी आमगेले पोस्चर फिक्स करता पोस्चर खंयचे पोस्चरार बसू येता बट एक पटी आसन फिक्स जालें म्हण जाल्यार 15 minutes लॉक ते हल्लुको ना 15 minutes आमकां खंयचे पोस्चरार हल्ल नाशी बसच्या जाता की ते पोस्चरार आमी 15 minutes आमी आसन फिक्स करून सोडका खंयचेय आसन सुखासन सुखम स्थिरम आसन म्हण म्हणटा पतंजली म्हणी खंयचेय एखादो क्रॉस लेग घालून बसू येता पद्मासनार बसू येता दोगू बसू येता सोफार बसू येता चेरार बसू येता खंय बसल्यार समेत तुमी 15 minutes हलोना सो ते 15 minutes फिक्स करून घेवका पोस्चर नेक्स्ट आमगेले बॅक बोन कसं आसा ते आमी आनी नेक हे आमगेले स्ट्रेट एक लायनार आसता द मिनिट यू विल रियलायज द मिनिट यू फिक्स ये बॉडी केन्ना फिक्स जाता की तेन्ना तुमगेले मायंड समेत इमिडिएटली काम जाता सो पोस्चर एक फिक्स जाले कुडले स्ट्रेट जाले कुडले मायंड समेत अलर्ट जाता इतले जावन जातरी नेक्स्ट आमी ओंकारा वयरी एक जस्ट 3 to 4 times आमी एक 6 times प्राणायाम करूया जस्ट सिंपल प्राणायाम डीप इनहेलेशन डीप एक्सलेशन वेरी सिंपल सो दॅट मायंड कसं आसल्यार इतले पुरो अवेरनेस आमी ट्राय कोण समेत केलो पटी मनांत आसता वृत्तीस ते मायंड काम करचे खातीर एक 6 times इनहेलेशन डीप एक्सलेशन इनहेल exhale inhale exhale inhale exhale inhale exhale inhale exhale inhale exhale आता जस्ट एक 10 times ओमकार अंतू सांगताना जस्ट तुम्ही चॅन्ट करायची कसं फिलॉसॉफिकल मीनिंग हे ते कसं नाका सो ए 10 times जस्ट चॅन्ट करून कडेर एक 3 minutes ओमकार प्ले करतांची तेन्ना मात्र कसं फिलॉसॉफिकल मीनिंग सांगला की ते अवेरनेस आय एम दॅट अवेरनेस खंयच्या वैर्य जागृत स्वप्न सुषुप्तीचे एक नाटक जाता हे ड्रामा ते अवेरनेस हांव म्हणलेले ते एक फील करका जाता एक 10 times ओमकार रिपीट करूया डीप एक इनहेलेशन करून विथ एक्सलेशन ओमकार सांगूया
तुम एक्सपीरियंस कोर्नस तांची वृत्ति नत्ती लेक स्टेट ते प्यूर अवेयरनेस ते एटर्नल एक्सिस्टेंस ते परब्रह्म तत्व ते शाश्वत ते आम्ही प्रत्येक लहाव म्हणून आम्ही कसं म्हणता की आमगे ते एक आत्मतत्व म्हणून सांगून कसं म्हणता की ते अवेअरनेस ते कॉन्शियसनेस म्हणून सांगता की तेच आता एक्सपिरियन्स केलेलं आहे. आता एक विज्युअलायझेशन असतले, इमॅजिनेशन असतले, बट हे करता करता इट विल मेच्युअर इन टू रियलायझेशन. एक आम्ही एवढं जास्त वर्का कसं म्हणणारी देवा कुठं आमगेल बत्ताना देवा लागी आमगेल प्रत्येक कसं आमगेले आम्ही धरले बायले कसं आमगेले आम्ही कसं पांगून घेतला की ते पुरे सोण विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग वी शुड गो टू टेम्पल. जेव्हा आमगेल देवा कुडांतू गॉड आय डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आय एम हियर बिकॉज आय लव यू. केन्ना आमी ते एक स्टेट पावता की इमिडिएटली आमगेल भितरी ते पीस, ते शांती, ते लव, ते एक फुलफिलमेंट, ते इमिडिएटली ते प्युरिटी इमिडिएटली आमगेल भितरी जागृत जाता. भक्तीचे नेक्स्ट स्टेटाक आमी वतांची. श्री कृष्ण अर्पणमस्तु. धन्यवाद पूर्वजनाके.